सगळ्यांना नमस्कार. आमगेल कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेले एक सिरीज आचे अनेक एक एपिसोडाक तुम पूरा जनाक स्वागत. आम्ही कश म्हणता म्हळ्यार आतां चेडवांक संस्कार दिवका तांच्या आंग विद्ये बुद्धी पुरा आमी तांकां शिकोवका घरकडे मने मोदल पाठशाले म्हळ्यार घरकडे दुखून तांकां ते पुरा आमी शिकोवचें स्टार्ट करता म्हणून पुरा म्हणटाची. त्यावेळेला आम्ही कशमा विद्ये बुद्धी ते मात्र नाही ताजे विद्ये ओट आम्ही तांकां लायफा ओट कशी स्ट्रगल करीत ते पुरा आमी घरकडे म्हळ्यार हावसून ते पुरा संस्कार तांकां दिवका. तशी स्ट्रगल करचे लायफान करून म्हळ्यार ते आतां चेडवांक स्ट्रगल करचे म्हळ्यार कशी ते शिकोवचे ते कशें म्हळ्यार किचनांत तांकां आमगेलो ओटू काम करूं व्हरचे आमी करतना तांकां तांगेलकरान आमी हेल्प घेवचे सण्ण सण्ण काम तांगेलकरान करोवचे तेन्ना ते कशें जाता म्हळ्यार ते आत्तां सण्ण सण्ण दिसता मागीर मुखार सून तांकां ते हळूहळू पुरा करूं जाता. तशीच लायफान हळूहळू प्रॉब्लेम्स येता ते कशी फेस करचे म्हणून पुरा तांणी शिकताची. त्यामुळे हे पुरा खंय सुकून शिकची तांणी घरकड दुखून हावसूल ओट वासरे सुकून त्यामुळे तसले एक ग्रेट हावस ती कोणाय नाही मिगेल भाची संध्या मयेकर म्हणून सांगून गोवा आसची तांणी तिगेल बग्गे सांगचे म्हळ्यार सुमार वेळ जावता व्हडले एक व्हिडिओ जाता ती एक लायक एक बेस्ट कुक म्हणून येता तशी कुकिंग क्लासेस पुरा काडटा आशिल्ली ती यूथ ऑफ GSBचे GSB साधकी अवॉर्ड मेळ्ळा तिका. प्लस आतां रिसेंटली तिका स्टार ऑफ गोवा म्हणून सांगून हांगाच गोवाचे चीफ मिनिस्टर आले आतां सुकून अवॉर्ड घेवची एक भाग्य मेळ्ळा तिका. तसं हावसूले एक चेडू अंजली मयेकर म्हणून सांगून आज तुमगेल्या हांव इंट्रोड्यूस करता. तिगेल प्राय पळयाची तिक पळयाची कसं पुरा टॅलेंट आसा त्यामुळे ते पुराय आमी कोण म्हण हावसून घरकड ते पुरा वाडोवन हाडका. आमगेल फॅमिलीचे यंगेस्ट कुकाक तुमगेल मुखार हांव इंट्रोड्यूस करता आसा मिगेल नाती म्हळ्यार मिगेल भाचेल धुव अंजली मयेकर म्हणून सांगून आनी गोवा आसचे. हिगेले विशय सांगचे म्हळ्यार एक मल्टी टॅलेंटेड एक चेडू बरी रिवर्स मात्र तिका कुकिंगान भारी बुद्दन ती तशी आर्ट एंड क्राफ्टान तशीची भारी एक नमूने चंद चंदाक पुराय करता ती आयटम्स. तशी जिमनास्टिक्सान तिगेले ऑलरेडी 5 लेवल जाला आनी ऑल गोवा किड्स ग्रुपां भितर ही चॅम्पियन ती येता. ते मात्र नाही स्केट बोर्डिंग करता असती तशी एक नमूने भारी एक बुदन ती मिगेल एक नाती त्यामुळे तिका कुकिंगान तिगेले इंट्रस्ट पळोवन इत्याक आमगेले चॅनलां भितर तिगेले एक कुकिंगान चॅनल जे म्हणटा भारी कुशेर उखल ती मम्मा आवय करता म्हण सांगून ती आतां आमकां कसं की स्पेशल करून दाखयत काय कसं म्हण तिगेल्या गिनीन गोंया आमी कसं करता चेडा तूं गार्लिक रायस करता काय ताजे इंग्रेडियंट्स पुरा तूं रेडी करून दवरला रे त्यामुळे आमी किचनां वच्चा ती आमकां करून दाखयत काय वच. तू पुरा रेडी करून दवरला गो चेडा कसं पुरा रेडी केला दाखय म्हाका. राईस ऑइल राईस ते कुक करून दवरला तुवें वय सॉल्ट चॉप्ड कोरिएंडर चॉप्ड गार्लिक चॉप्ड चिली मॅजिक मसाला आणि ते तांतू कसं ने पेपर फ्रेश पेपर वय ते कसं करचे फ्रेश पेपर धाडोचे झाडान काडचे तू पेपर पावडर यूज करचे नाका वयता बडी नाका टेस्ट लायक येतो फ्रेश पेपर ओके. आता फ्रेश पेपर क्रश करतवे तू वय इतलो पुरो ओके. त्यावेळा आमी राईस करू स्टार्ट करूया वे गार्लिक राईस वय. आता ऑइल घालता ओके. आता गार्लिक घालता ते तेल होऊन चलला ना ओके घाल घाल. अंजली तू कितला स्टँडर्ड शिकतो मग 6th स्टँडर्ड हांगा गोवा पणजी खंयची स्कूला वची तुवें शारदा मंदिर तू अम्मा शिकता वेळी अम्मा कुक करतना हेल्प करती डेली तशी शिकली तू अम्माला वेगळं करूक ना अम्मा जॉब करून दिवचे आसता तुवें आज आमकां
हंगा पणजी येता आमी अंजेली घर कडेन येयला न्हू आमकां आज अंजेलीन फ्रूट सॅलड करून दिलेले तर एक्चुअली ताका व्हिडिओ काडका म्हणलें की म्हाका काडूं जाय न्ही सूपर फ्रूट सॅलड ताका जिल्ली करून घालून वयल्यान रेड जिल्ली करून घालून गार्निश करून आनी दिलेलें अंजेलीन भारी लायक गेलेलें तेडा कितले कलर येवका आका एक गोल्डन कलर येवका नेक्स्ट गोल्डन कलर आयला आता चिल्ली घालता लायक करून बोळच अंजेली लसणेच्यो लायक काही गेला तो लसूण आनी कशें घालचें आता थोडं कोरियंडर घालता थंडान तूं घालचें न्हू कोरियंडर तू सॉल्ट घालता ते लायक कलर येयला आता आनी सॉल्ट आणि आता मिक्स करून राईस घालता ओके सुरवेचं कुक करून रेडी केलेलं नव्हतं राईस लायक करून बोळच अंजेली मग पोरमोड्यानात म्हाका खावे म्हण दिसता आनी कसं कसं घालूं सका आणि लास्टाक तेज्यात तू तावडे क्रश करून दवरलें पेपर घालूं कोरियंडर आणि तो मॅजिक मसाला कोरियंडर लास्ट गार्निशिंगाक आनी ते मॅजिक मसाला नवा आता थोडे पेपर पावडर घालता फ्रेशली क्रश केलेलं पेपर नवा आणि आता थोडे मॅजिक मसाला घालून आणि थोडे मिक्स करता मॅजिक मसाला पडतो ना अजी टेस्ट आणि के सुपर जतकी म्हटलं वय आणि कोरियंडर लीव्स लास्ट आता कोरियंडर लीव्स आता मिगेल डिश जेल्ला वय वा ओ म्हाका तर खाव का म्हूण दिसता संजली म्हाका तर तू सर्व करून दिव का हें हांव तू ओटू बसून खावे जायना वे ओके ओके आतां अंजेलीन डिश सर्व कोर भितरी सकाळी हांव व्हिडिओ क्लिपिंग काडलेलें आमी हांगे ते येतना ती पोळ काडता शिल्वा सरीन तिगेल अम्मा कसं की तिगेल अम्मा मस्त बिझी आसता ती एक एंटरप्रोनर तशी ती कांगडी वच्चा आसता मस्त पुरो वयवाट आसा हांगे तर न्ही पोळ काडता आसा हांव म्हाका लागून एक सान व्हिडिओ क्लिपिंग काडलें पळयात तिगेल पोळ काडचे स्किल्स मम्मा आज मिगेल गार्लिक राईस जेल्ला तर टेस्ट कोण पड मिगेला म्हाका टेस्ट कोर काय तावळ दुखून तोंडा उद्दा येतस म्हाका गार्लिक कापून बोळो तू बज्जीत आनी इतले लायक येत तशील म्हळ्यार हांव टेस्ट कोण सांगता कशें जाला म्हणून गो गार्निशींग तुवें केलेलें कसो चंद केला गो हे फ्लवर्स हांव म्हणलें मग तुमकां तावळी ती आर्ट एंड क्राफ्टान थंय बारी बुद्दन ती म्हण सांगून हे पळयाची गार्निशींग केलेलें पळयल्यार कळटा तिगेले चातुर्य ते कसले म्हण सांगून कितले चंद कोण तिगेल प्राय कसली तीन केलेली कशी म्हण पळय आतां आमी खावन सांगता आजी रुची सुपर गो चेडा भारी लायक जाला मीठ मिरसांग तीन घाल्लेली पुरो करेक्ट परफेक्ट जाला लायक जावन ब्लेंड जाला ते गार्लिक ते चंद कितले चंद कोण पळय हे पळय गार्लिक पळय कितले लायक कोण भाजून काडला तिणें ते देखून आज एक फ्लेवर बारे लायक आयला म्हाका एक्चुअली हरवी गार्लिक स्मेल नज्ज हे करेक्ट भदला देखून बारे लायक जाला सुपर जाला मॅजिक मसाला घालून जाल्यार लायक जाता वय वा ते ऑप्शनल जाय जाल्यार घालायचं ना जाल्यार नाका कसं सांगचें तुम पुरो जन ट्राय करून पळयाची आनी मुगेले चॅनल सब्सक्राइब करूं विसरू नकाची लाइक करायची शेयर करायची कमेंट करायची या चरडाक एप्रिशिएट करायची आणि तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शन भितर शेयर करायची थँक्यू फॉर वॉचिंग